प्रमोद आचार्य आता डिबेट घेता. हय प्रमोद आचार्य चलो काय चली हय हो एक सारको सादो इशू ते दिसता तो ना ऐक हय हाजेर जर आमी एक प्रश्न केलो हय. काँग्रेसीक गोंयच्या काँग्रेसीक आनी विचारलें जाल्यार हांव तुका गॅरंटेड सांगता ही 125 वर्सांची पार्टी अशे लोक आहा हय. की थोडे म्हणटले पळोवपा पडटलें चॅक करचें पडटलें क्लियर इट इज देर इज एब्सोल्यूट क्लॅरिटी देर इज नो इट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बरोबर बाबा तो चलो काय चली हे 125 वर्सांच्या पार्टीन गोंयांत दाखयलेलें आहा की ऑन पब्लीक इश्यूज लायक रिजनल प्लेन हय ऑन पब्लीक इश्यूज लायक एन एअरपोर्ट सारखे क्लियर कट तांचे जंय पब्लीक एक सायडीन आहा थंय लिडर तांचो दुसऱ्याच उलयता. बरोबर सो वेन दीस पार्टी विथ सच टायप ऑफ अ डिस्पॅरिटी देर इज नो युनॅनिमिटी ओवर एनीथिंग डू यू फील इन 2017 दिस पार्टी विल बी रेलेवंट? तुम्ही सांगा ना एक दॅट सेकंड पोल इज एकूच पोल आहा राईट नाव देर इज नो बायपोलॅरिटी. पोल न्ही तुका फुडें सांगता हय म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा की जी भुरगीं म्हणजे चली आहा 17 वर्सांची ती फुडली जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना ती वोट मारतली. जी भुरगीं ताजे बरोबर येता ती म्हाका अंकल म्हणटात. ही अंकल म्हणटा ती भुरगीं म्हाका मत मारतली आनी मारतली जाल्यार कित्याक मारतली हो प्रश्न म्हाका पडटा. हे 125 वर्साच्या पार्टीन अंकल कोण ना ग्रँडपा आहात. हे ग्रँडपाक आनी खंय वेर डू यू फिगर वेर डू यू काउंट देम इन? ओके बट I will tell you, हय I can be accused of supporting this very party for Lok Sabha elections. The same party which I am ridiculing today. करेक्ट Because, as Cleophas says, at that time, one has to see that which is the party which can defeat the party which is arrogant, which is communal, which is casteist, and which is lying to be. So you made your choice. Yes. So Okay. therefore, I believe that the Congress also has contributed a lot for the nation. ओके आज secular कितें जाता उतर की तांचे आज बायपोलर उरलेच ना गोंया भितर सध्या एकूच पोल आहा म्हणून that Congress, although the GPCC unit has become very active, on ground there is only one pole and that is BJP in Goa right now. Arrogance speaks, nahi. Arrogance speaks, self-acclaimed invincibility speaks. तो आज लास्ट 6 महिने पळय सरकाराचे the way they have been reacting to public sentiments itself gives you that single polar system what is happening. This is the only scare what might happen in Delhi next. 67-3 जे आयल्या arrogance is the only factor which might come in up, which we have to wait and watch. ते secondary, primarily गोया सारखेल्या एरियेक which is very small in terms of 40 MLAs being there, it can be nurtured very well if like-minded people come together with a common vision of looking at Goa as what गोंयकार want. आज जितले issues असतात ते गोंयकाराच्या हितान नाल्यार गोंयकाराच्या वेगळ्या हातून चितिल्ले You are not looking at Congress as filling that space in next 5 years or 10 years. Congress cannot fill the space with the way Congress is going about in Delhi or in Goa. You can't see a future in Congress. Okay. One more thing I wanted to tell you. See, 2013, it was a triangular contest in Delhi. And with BJP and UP, the voting percentage is only 1% down, 20 and 13. Correct. And still they have got 67 seats. That is at the cost of Congress. That is at the cost of Congress, and it is their vote bank of poor, their vote bank from the gullies, their vote bank which completely downtrodden, which the Congress last time got about 20%. म्हाका एक गजाल सांगा लास्ट टाइम आम्ही इलेक्शन जालें तेन्ना परिवर्तन इलेक्शन म्हळें आनी मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो. तुम्ही आता 2017 कडेन जेन्ना पळयता आर यू लुकिंग एट दॅट इलेक्शन कॅन गोवा गो फॉर अ डबल परिवर्तन? No, it's not Parivartan. How can you call it Parivartan? No, one thing. See, What do you mean by Parivartan? In hindsight you cannot. It was something. In hindsight you it cannot. was something that people wanted to vote against Congress. No. Manohar Parrikar to a certain extent was the face, and the alternate party was BJP. As today, what you are talking about a single polar and bipolar, we are talking about wrong policies of Congress versus arrogance and invincibility of BJP. So where are we? हांव विचारू सोदतां काँग्रेस आनी बीजेपी कडल्यान अशी एफिशियन्सी एक्सपेक्टच कशी करूं शकतात? आतां दिल्ली आम आदमी पार्टीन कितें ऑफर केलें? दिल्ली तांणी सांगलें आमगेले किंवा काँग्रेसीचे किंवा बीजेपीचे 7 मिनिस्टर असतात, MLA असतात ते एक्झिक्युटिव्ह न्ही, दे आर ओनली लेजिस्लेटिव्ह पावर्स. आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी फातोर्डी कॉन्स्टिट्युएन्सी विजयान केलें ना म्हणटात, पूण विजयाच कितें संबंद आयलो? ही इज नॉट एन एक्झिक्युटिव्ह, ही इज ओनली लेजिस्लेटिव्ह पावर्स. ही इज नॉट सपोज टू डू एनी रोड वर्क देर. रोड वर्क आसता ढवळीकारान करपा जाय.
सो आमदाराचेर केन्नाय तो लोड आसपाक जायना डेव्हलपमेंटाचो लोड फक्त Executiveचे आसपाक आणि जाय. मिनिस्टराचेर आसपाक आतां हे एक्झिक्युटीव जे आहा आमी दिल्ली 7 आसा आनी दिल्ली जे हे 7 आसता कितें जालें टेम्पररी एक्झिक्युटीव म्हणजे जे 5 वर्सां आसता 2 वर्सां आसता मागीर वता आनी एक परमनंट एक्झिक्युटीव म्हूण आसता दिल्ली आसता एक 40 IAS ऑफिसर्स आहात तांगेले लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आसा ते 200-300 लोक आसात जशे आमच्या गोंयांत 12 मिनिस्टर आसात आनी 15-16 IAS ऑफिसर्स आहात आनी एक 200-300 आमगेले GPSC चे आसात आता हे 12 जाणांचेर तूं सगळी फोकस घालता आनी हे कांय करनात हय सायबा करत बसतात जेन्ना हे काम करतले हे IAS ऑफिसर्स आहा न्ही ह्या प्रत्येक 12 जाणांतले 10 पटीन चड इंटेलिजंट आहात 10 पटीन चड एफिशियंट आसात 10 पटीन चड नॉलेजेबल आसात हांचे कडल्यान अपेक्षा आमी करचे पेक्षा हांचे कडल्यान अपेक्षा करपाक जाय परमनंट एक्झिक्युटिव्हा कडल्यान जी त्यांची स्ट्रेंथ बरी मोठी आसा 15-16 IAS तुम्ही म्हणतात की आम आदमी पार्टी ह्या परमनंट एक्झिक्युटिव्हांच्यान काम करून घेतली आणि आम्ही लक्ष दवरतले तांचे That will be the focus. दॅट इज द फोकस आणि तातूंतल्यान कितें निर्माण जातले तातूंतल्यान हे प्रॉब्लेम जातात मोपा आणि कितें ते प्रॉब्लेमूय येवचे ना कित्याक आता हे जे एक्झिक्युटिव्ह आसा परमनंट एक्झिक्युटिव्ह ते प्रपोजल्स दितल्यात की ते सोल्युशन जाय प्रॉब्लेम आसा सोल्युशन जाय ताजेर हे परमनंट एक्झिक्युटिव्ह आसा ते सोल्युशन दितले ते पब्लिकां वतले पब्लिक डिस्कस करतले आणि पब्लिक सिलेक्ट करतले मिनिस्टर विल ओनली बरें म्हाका एक गजाल हेच दिल्ली, हेच दिल्ली लोकांक कळना. हो जो मॉडेल आसा की ते म्हणटा की एक्झिक्युटिव्हाक आमी कामाला येतले आतां तुमी लोकांच्या दृश्टींतल्यान जर पळयलें जाल्यार फाटले 1-2-3 इवन लोकसभेचे जर इलेक्शनान पळयलें इट वॉज अ वोट फॉर रिजेक्शन जितलो मनोहर पर्रीकर बिकेम दॅट एम्बेसेडर ऑफ होप इट वॉज अगेन अ वोट फॉर रिजेक्शन फॉर काँग्रेस वॉट काँग्रेस डीड फ्रॉम 2007 to 2012 2017 कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना यू आर एक्सपेक्टिंग अनादर वोट ऑफ रिजेक्शन See, I am expecting that the Aam Aadmi Party's model of listening to the people, not speaking to them directly. हांगा दुसरे दोनूय नॅशनल पार्टीन कितें केलां येतात आनी भाशणां दितात मोदी म्हणटा सगळ्यान व्हडलें भाशण दिता लोकांक प्रश्न पडलो की जो सांगपी की तुमच्या अकाउंटान 15 लाख रुपया 10 लाख रुपया वतले म्हणून हो 10 लाखाचो सूट घालून भाशण दिवपाक लागलो दिल्लीच्या पयलींच ओबामाक मेळपाक लागलो इट वॉज अ मफलर वर्सीस अ 10 lakh सूट सो पीपल चोज की बाबा हो जर दिल्ली आनी जिखले जाल्यार हो भांगराचो सूट घालूंक लागतलो फाल्यां आनी सांगतलो तो ओबामाक आवडलो म्हणून सो हांव कितें म्हणटा दिल्लीच्या लोकांनी दाखयलें की जो मध बीजेपीक मारिल्लो जे अमित शाह नाल्यार मोदीक मध मारला So you are again No, no, I am saying, considering vote of rejection. No, I am saying that गोंयकार अशें ना गोंयकारांक लायकी ना की एक धोंडाक शिकोवपाक हांगा हे जे धोंड बीन आहा हांकां जो मध मारला हांगचो मध जिरोवपाक गोंयकाराच्यान जायना सो प्रश्न असो आहा की तांचो जो मॉडल आहा ऑफ लिसनिंग टू द पीपल रेदर देन टेलिंग देम वॉट दे शूड डू दिस इज द रायट मॉडल बट वी हॅव टू ऑल्सो एग्री दॅट पर्रीकारान जे होप दाखयल्लो परिवर्तन यात्रा म्हणून यू ऑल्सो हॅड अंडरस्टूड द प्रॉब्लेम्स बरोबर. पीपल फेल्ट दॅट ही वूड डिलिव्हर वॉट ओनली वेंट रॉंग इज द यू टर्न ताणें सगळें ताणें 11 रुपया देंवयले ताका वालोर दिवपाचो की खंयचे इवन मोदीन देंवयले ना ते ताणें देंवयले फॉर दॅट इवन आय हॅव वेलकम हिम की बाबा थोडे ताणें डिलिव्हर केले ते भशेन केजरीवालान हॅज अंडरस्टूड द प्रॉब्लेम्स ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली समजून घेतले ताणें आतां आमी जर जाय जाल्यार बाब क्लिओफातान एकदां आर्टिकल बरयलें की स्ट्रीट फायटींग ओपोजिशन इज रिक्वायर्ड म्हणून आय एम सेइंग वी आर स्ट्रीट फायटर्स वी विल बी द स्ट्रीट फायटींग ओपोजिशन बट we have to be strengthened with an agenda for Goa for 2007. ओके It can't be म्हाका just एक like गजाल सांगा हे जर वोट ऑफ रिजेक्शन जे आसा ते वोट ऑफ रिजेक्शनच आमकां 2017 भितर पळोवचें पडटलें काय देर विल बी सम पॉझिटिव्हिटी इन दॅट वोटिंग we पॅटर्न will come with positive agenda मरे आणि फाटली 4 मेजर इलेक्शन पयलीं 4 मेजर इलेक्शना भितर इट इज अ वोट फॉर रिजेक्शन रादर देन वोट फॉर आमकां हो जाय No, see, actually, when you talk of this vote for rejection, it took about 50 years. करेक्ट 50 years for anti-Congressism to work. See that Lohia started it, and it took 50 years. And the anti-BJPism started working within 1 year. So, and you can make out how arrogant they have been. And I will not say that this certainly the Delhi election is a vote on rejection. वोट ऑन रिजेक्शन Vote on rejection. Certainly, they did not want these people to come to power because very clearly it is a vote against arrogance. राजेंद्र म्हाका लास्ट सांगात तुमचो अजेंडा कितें 2017 खातीर आर यू प्लॅनिंग टू कॉन्टेस्ट
all 40 constituencies with full force. पहिले आमचे टार्गेट टू हॅव अवर टीम कित्याक टीम ना जाल्यार कितें एफर्ट करतले बरोबर. टीम जावपा जाय इवन टू द बूथ लेवल. दुसरें सेकंड पार्ट इज टू गेट फीडबॅक फ्रॉम पीपल. लोकांक कितें जाय, लोकांक कितें नाका, लोकांक कितें केल्यार बरें जातलें, लोक कशे भशेन कितें केल्यार लोकांची मेंटॅलिटी बदलूं जाय पडटा थोड्या गोश्टींक. अशें न्ही की फक्त थोडे कडेन ऑपोजिशन आसता, ऑपोजिशना खातीर ऑपोजिशन करता, तीय बी लोकांची मेंटॅलिटी हांव तांचे बरोबर आसतलो अशें म्हणून चलना. एक्चुअली आमदारान किंवा मिनिस्टरान म्हणून जाय 40 seats. समजा You are planning to contest all 40 seats. into it? जमत जाल्यार आमी 40 According to करपाक me, पळयतले. according to me, AAP is a Delhi-centric party. They will concentrate first on Punjab and Haryana because they have the icon of Yadav. And somehow in the other states, they will find it difficult. Because in most of the other states, Including Goa. no, I'm just coming. See, there are these people with the same philosophy. They may have been seen to be corrupt, like Mulayam Singh Yadav, your Nitish Kumar. See, these are all sons of Janta. So Correct. they, according to me, will stop up in those states. And So then the dominant local forces. yes, and AAP will try to concentrate in areas where Congress is a second force. Where Congress is a second force. And possibly because of that, Goa is an area. वी आर नॉट एनिमीज ऑफ द आम आदमी पार्टी. आमचे भितर कॉन्टॅक्टूय आहा देन अनऑफिशियल लेवल. वी स्पीक टू देम फॉर वीच आय हॅव ऑल्सो स्पोकन टू सम ऑफ पण तुझे नांवा मुखार खंयचे चिन्ह आसतले ते सांग ना. नांवा मुखार चिन्ह तांणी बी चिंतचे पडटले की आमचे चिन्ह गोंयाक चलतले काय फकत नांवा खातीर आसचे बरें पडटले. बरें. तुझी नांवा मुखार खंयचे चिन्ह आसतले लास्ट. There is one more thing. लास्ट आय विल टेक यू एंड. तुझी नांवा मुखार खंयचे चिन्ह आसतले काय ते चिन्ह ठरच्या. पहिले म्हणल्यार एज फार एज गव्हर्नमेंट इज कन्सर्न इट इज ऑलरेडी सेड की पॉप्युलर स्कीम्स डू नॉट मेक यू पॉप्युलर स्कीम डू नॉट मेक यू पॉप्युलर. करेक्ट. They don't give you the popularity. Neither what you want today as a mandate in Delhi is what people's power has spoken. आम्ही अपक्ष आमदार आसा, लोकांनी निवडून हाडिल्ले आसा. We have to see and respect the people's sentiments what they want before 2017. But You are keeping your cards open. I go by Vijay's statement ki it has to be more of a regional front which is there as a party for Goans where like-minded people come together with a common goal for a better Goa. we need support of the आम आदमी लिडरशिप. आम आदमी definitely दिल्ली support. डायलॉग म्हणून जो ताणी केलो, ताणी व्हाईट पेपर जो प्रेझेंट हय. केलो ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऑन वुमन सिक्युरिटी, ऑन पॉवर. वी नीड सपोर्ट, क्रिएट अ एजेंडा फॉर हांगा थर्ड फोर्स आणि फोर्थ फोर्स अशी दोन फोर्स म्हाका दिसता ह्या रुमा ना ना भितर. ना तोच बायपोलर जाता. आम्ही डेपॉझिट उडयला मरे काँग्रेसीचे. बरें. ताणी पळय आउट ऑफ We are talking about 63 alternative डेपॉझिट. ओके Nothing more. यू आर टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्ह पॉलिटिक्स नथिंग मोर. सारखी फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट मारला रोहन बाबा. हाऊ आर यू एनालायझिंग इट फायनल वर्ड्स. What is it? हे जे दोन फोर्स दिसता थर्ड आणि फोर्थ. Correct. तुमकां See- दिसता की दोन अशी फोर्स जावचे No, no. फ्रॉम See, एक्झिस्टिंग the पॉलिटिक्स. present- present- We qualify as street fighting opposition in his. Yes, In yes, his I will words. tell- I will tell No, you. if- I will- whether a third force I will tell carved you. out of existing polity and new polity. The Goa up Right. was born out of anti-Congressism. According to me, they are yet to evolve into anti-BJPism. Ah. I have not seen them evolve into anti-BJPism in a big way. Now, to how they evolve into anti-BJPism is a big factor. Is a big fact. Big factor because I look at next elections. If at all a new formulation comes, it's a huge chunk from the Congress constituency and a big chunk from the BJP constituency. I don't mean leaders. Yeah. I mean they are forming the third. The voter. yes The the third vote, voter. the Okay. voter bank. हांव Vote bank. हांव इतल्याचे थांबता. राजेंद्र बाबान आपल्याले उद्देश क्लियर केल्यात आणि म्हाका दिसता खूप स्पष्ट शब्दां भितर विजय आनी रोहनांनी क्लियर केल्यात. सो इतल्याचे आमकां खूप बरी डिस्कशन जालां. पणजेची इलेक्शनाची कार्यावळी आमी तुमचे मुखार हाडत रावतले वेंचणुके दीस आनी निकाला दीस. तुमी आयले सगळे जाण इतले बरे भशेन आपले विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.